Join करूया A2. आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मोना एकाच काळजा तुझे मुखार आमी येता एकाच मोना एकाच काळजा तुझे मुखार आमी येता तुका वंदून नोमान करू तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्या एकाच मोना एकाच काळजा तुझे मुखार आमी येता एकाच मोना एकाच काळजा तुझे मुखार आमी येता. बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सोनिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आयच्या ह्या मिसान बाबलीन आमी मागता रुजारियो पिंटो हाच्या आत्म्या खातीर देवान ताका सासणेक सूख दिवंक मागया. आतांच आमी गायना आमच्या बापा स्वर्गा वेल्या तुझीं भुरगीं एकठांय जाल्या. दर एकली म्हज्या बापाची खोशी करता ती जावन आसा म्हजो भाव म्हजी भयण. हे भाशेन जेजू आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान उगडास करता. देवाची फामिलीची वांगडी कशी पवित्र सभेची वांगडी कशी देवाची खोशी आमी सोदून काडूंक आनी ती पाळूंक दर एकल्याक आमकां आदार आनी कृपा मागया. त्याच देवाच्या काळजाक संतोष आमी दिवंक उतर ह्याच देवाची आमच्या जिवितान बदलणी हाडून असलेंच जिवीत दर एकल्याक आमकां मागया. आनी पातकी म्हूण ओळखून दर एकली आमची पातकां मनांत हाडून देवाची आनी एकामेकाची बोगसणे मागया. हांव पातकी सगळ्या देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान विचारून वायटाक बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासत मागीर हांव सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर्व देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर. प्रार्थया. कोण बड्या बापा तुज्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेच्या देण्यांनी तांकां अदीक अदीक भर आनी बाबार्थान बरवचन मोगान तांकां उर्बेवंत कर. तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां तीर आनी जागृत करून दवर. आमी मागता आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेसान आपलो हात दोर्याचेर पाटयलो आनी सोरेस्परान रातभर उदेतीक जावन एक कडक वाडोळ धाडून दोर्या सुकयलो आनी उदकान दुशी जाली. तेन्ना इस्रायलचो पूत धुवो सुके जोमडी वेल्यान दोर्यान भितर सरल्यो आनी तांच्या उजव्या आनी दाव्या
उदकाची दुर्गा उबी जाली. इजिप्तांत तांचे फाटीक लागले. फारोचे सगळे घोडे, तांचे रोन गाडे आनी तांचे घोडसेवार तांचे फाटल्यान दोरयान भितर सरले. फांद्या पारार उज्याच्या आनी कुपाच्या खांब्यार तावन सोरेस्परान इजिप्तकारांचे फौजे मांड्यार बारीक नदर मारली आनी तांची फौजेची दुस्फोट केली. तांच्यान रंग धांगत्यांचे साकां चलना जाली. ही पोरी फुडें तांच मारूंक कठीण जालें. ते पासत इजिप्तकारांनी म्हणलें, इस्रायलाच्या फुडाऱ्यांतले आमी पळून वचुया. सोरेस्पूर इजिप्तकारांक विरोध तांचे वाटेन झुजता. सोरेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, तुजो हात दोरयार उबारून फाटलाय आनी उदका परतून इजिप्तकारांचेर, तांच्या रोण गांड्यांचेर आनी तांच्या घोडसवारांचेर शेवटून पडून दी. मोइजेसान आपलो हात दर्याचेर उबारून फाटयलो आनी फाटें फुट्टाना दर्या आपल्या स्वताच्या जाग्यार परतलो. पळून वेतल्याचे इजिप्तकार सारके उदकान रिगले आनी सोरेस्परान तांकां दर्या मोदें भोगोवन उडयले. उदकां नव्यान एकठांय जावन इस्रायला फाटल्यान दर्यान भितर सरलेल्या फारोचेरांनी रोग गाड्यांक, घोडसवारांक आनी आख्खे फौजेक बुडयली. एकलो पर्यंत वाटवलो ना. पूण इस्रायलाचे पूत धवो पांय भिजय नासतना दर्यांतल्यान पोलतोडी गेल्यो. तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक दुर्गा वरी उदकां रावली उबी. ते दिसा सोरेस्परान इजिप्तकारांच्या हातांतलो इस्रायलाक वाटायलो आनी इस्रायलान दर्याचे देगेर इजिप्तकारांची मोडी पळयली. हे पोरी इस्रायलान इजिप्तकारांचेर आनी आड सोरेस्परान केल्ले व्हडले कर्तूक देखले आनी पोरजेन सोरेस्पराचे भें धरले. सोरेस्पराचेर आनी तांच्या सेवका मोइजेसाचेर ताणें विस्वास दवरलो. ते सोमयी मोइजेसान आनी इस्रायलच्या पुतां धुवांनी सोरेस्पराच्या मानाक एक गायोन घाले. देवाचें उतोरें. तुमचो जबाब. सोरेस्पराचें किर्तन गावुया, जैत व्हरून तो मोहिमेन बोल्ला. म्हणुया, सोरेस्पराचें किर्तन गावुया, जैत व्हरून तो मोहिमेन बोल्ला. तुज्या रागाच्या स्वासान उदकां जमा जाली, बोंद कसो उदकां जाली उबी. समुद्रा मोदें खोल उदकान जमून गोड जाली. दुस्मान म्हणटालो, ताचे फाटा फाटीं धांवून ताका हांव धरतोच ना. लुटीचें कोत्तलो वांटेर म्हजो जीव दादोशी जातलो. तोर्सात काडून म्हजो हात ताचेर नाश करतलो. जबाब. सोरेस्पराचें किर्तन गावुया, जैत व्हरून तो मोहिमेन बोल्ला. तुवें तुजो स्वास सोडलोय, दर्यान ताका गिरासले. शिरसा वरी खोल खोल उदकान ते पडून नाच जाले. तुवें तुजो हात विस्तारलोय, प्रितुमेन तुमकां गिल्ले. जबाब. सोरेस्पराचें किर्तन गावुया, जैत व्हरून तो मोहिमेन बोल्ला. जंय तुजें ठिकाण केलाय सोरेस्परा, तुज्या हातांनी बांदलेल्या मंदिरान थंय सोरेस्परा. तुजे पोरजेक तूं व्हरतलोय, तुज्या काश्या दोंगरार तांकां पावोन रिगयतलोय. जबाब. सोरेस्पराचें किर्तन गावुया, जैत व्हरून तो मोहिमेन बोल्ला. उबी रावया. सोरेस्पराक जय जय. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उदर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताजे कांय एकटल्या. सोरेस्पराक जाय. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू लोकां कोणें उलयता आसतनाच ताची आवय आनी भाव भयण पावून सरलीं आनी भायर उबी रावून ताचे कडेन उलोवंक सोदतालीं. पूण आपणाक ती खबर दितल्या लागीं उलोवन जेजून अशें म्हणलें, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन म्हणें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. कोणूय स्वर्गार आसल्या म्हज्या बापाची खोशी करता
जाल्यार तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. कोणूय स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खोशी करता जाल्यार तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. बाबडीनो, जायतीं वर्सां फाटीं एक बापूय तेगा भुरगीं ताका ल्हान इस्कॉलान आसलीं. आवय ह्या भुरग्यांची घरांतूच काम करताली. हो बापूय म्हाका म्हणटालो, हांव तेन्ना सेमिनार इस्कॉल आसलो आनी म्हणूंक लागलो, ब्रदर, आयचो हो शुभ वर्तमान बापाची खोशी करून म्हज्या भुरग्यांक शिकोवंक हांवें एक तोजवीज केली. आनी हांवें विचारलें, कसली तोजवीज ती? तो म्हणूंक लागलो, सकाळचो दीस भुरगीं म्हज्या सांगात आसना, ती इस्कॉलाक वता. हांव कामाक आसता, म्हाका सांजे मेळटा. पूण ही बापाची खोशी कशी करची, वो सगल्यांनी कशी करची, ही हांवें तोजवीज हे भाशेन केली. हांवें भुरग्यांक सांगलें, खंयचोय ना खंयचोय तुमकां सोयेक मेळटा तेन्ना देवाक मानवता तसलें कितेंय तरी तुमी करात. डू समथींग दॅट वील प्लीज आवर गॉड. आनी हें तुमी केल्या उपरांत एक वो दोन वो तीन एक खंयचोय सृश्टींतलो एक ऑब्जेक्ट काडात. जावं तो बोडयेचो कुडको, जावं तो फातराचो कुडको, हो फातर हो जायत कडेन तें पान, आनी हे भाशेन तुमी कितेंय तर देवाक मानवता तसलें केलें जाल्यार घेवन घरा येवचें, वो घरा लागीं भायलें वो खंयचें दवरचें. आनी तो म्हणूंक लागलो, सांजचो तीर्थ जाल्या उपरांत आमी बसताले आनी एक एकली हो ऑब्जेक्ट दाखोवन हांवें कितें केलां, वो कशे भाशेन देवाक मानवता तसली वस्त केल्या ती सांगताली. आनी म्हणूंक लागलो की हें भुरग्यांक तरी आपणें केल्लें, आपणें आनी आपल्या पतीनूय करचें पडलें भुरग्यां खातीर. म्हणटच सगलीं देवाक मानवता तसली एक वस्त तरी त्या दिसा करताली. बाबडीलो, ल्हव ल्हव ही संवय पडली म्हणूंक लागलो देवाची खोशी पाळोवंक. आनी उपरांत हांव जाणा ही भुरगीं वाडलीं, आतां ती काजार जाली, ती आपल्या भुरग्यांक असलेंच शिकयता. देवाची खोशी करप ही जावन आसा देवाचे फामिलीची वांगडी, ही जावन आसा जेजूची भाव भयणां. ही आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा. आमच्यो जायत्यो फामिली आसा. एक रोगताच्या नात्यान फामिली आसा जांची आमी चड मोग करता. वो आनीक आमकां आसा फामील, जायते कडेन आमचें इस्कॉल आसा, आमच्यो टिचरी बाराबर आनी भुरगीं म्हणल्यार ही एक फामील. जायते कडेन आमी काम करता, कारखान्यान कचेरीन, थंय आसलेली आमची एक फामील जाता. वो आनी कसल्याय जाग्यार आमचो स्टाफ आसा, घडये ह्यो फामिल्यो जाता. पूण देवाचे फामिलीचे वांगडी जावपाक एक क्रायटेरिया, तो म्हणल्यार बापाची खोशी करप. तेन्नाच आमी जेजूची भाव आनी भयण, जेजूची आवय जाता म्हणून तोच जेजू आमकां सांगता. बाबडो, मारयेन हें केलें आनी हाका लागून ती जेजूची आवय बापाची खोशी तेणी केली. जरी तर आमच्या नदरेक दिसता जेजू आपले फामिलीक पयस कसो करता, पूण हें चित्र मनांत हाडुया. जेन्ना सायबीण माय कुर्सार म्हणी आसली तेन्ना जेजून म्हणलें, पुता ही तुजी आवय. जुवांवांक ही उतरां म्हणून आपली आवय आमची करून दिली. तिचें व्हडटेपण खुर्सार पर्यंत ताणें ओळखून घेतलें आनी ती आमची सगल्यांची आवय जाली. आयज बापाची खोशी करूंक आमकां एक व्हडांतलो व्हड मॉडल म्हणटा तो सायबीण माय. दर दिसा ह्या ल्हान भुरग्यां भाशेन ल्हान ल्हान वस्तू करून देवाक मानवता तसल्यो, समथींग दॅट वील प्लीज आवर गॉड, असलें करून देवाची खोशी करूंक आमी वावरया.
सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसनार तुका दिन वाचता तुजे उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो वांगडो जातलो. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसनार तुका दिन वाचता तुजे उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. म्हज्या बाबा कडेन म्हज्या तुमचें बलिदान सर दादे बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. प्रार्थना सर्वेस्परा आदी मागां वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटोवंक तुजे पोरजेक तुवें फरमायलें. त्यो सगल्यो आतां सोंपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें संपूर्ण पावयलय. तोच जेजूचो येवन आज आमी तुका भोगतीन भोगता तो दयेन तूं मानून घे आनी जशें पुर्वी आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालोय तशेंच आतां आमची जण एकल्यान केल्ली भेटवणी पवित्र कर आनी ती समेस्ताचे सोडवणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्ता आमच्या सव्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर कड्यान सरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरंता जिव्या बावडटान ताच्या पुनर्जीवनपणान पुरगडटा. तीर बोरमाशान ताचे मोहिमेवून येण्याक पोत्रेकता. देखून आतां देवदूत आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परीच्या वंदतोस ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत पातकांचें भक्षणें मेळच्यार तुमचें पसत आनी समेस मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो उद्गार दिवन बाबडताचो गूट परगटुया. सोनिया जेसू आमी ओवडो खाता आनी एकाल सितलें पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. नव जिविताचो ओडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा
फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोवचो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर रोजारियो पिंटो हाच्या आत्म्याची काकूत कर तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें पोरचोडीत मुखार मोड फुडें फावो कर आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई सांगाती भगेन धर्मतांनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणां देवाची खुशी करूंक जेजूनच आपल्या शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान आमकां उगडास केला हें स्मरण धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना बरोबर म्हणया आमच्या बापा सर्च्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय संकाय तुजी कशी सर्जा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सगळ्यांच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन वाचलेकता तर आमकां तुजी उदार काकडीतील सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मितांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दियानूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां सगळ्याची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवं श्री संवसाराचें ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागली
सोमी म्हणटा हो पळय उमऱ्यार उबो रावून हांव दारार मारतां. म्हजो ताळो आयकून कोण म्हाका दार उक्तें करीत जाल्यार ताच्या घरांत हांव भितर सरतलों, ताचे सांगाती जेवतलों आनी तोय म्हजे बरोबर जेवणाक बसतलो. प्रार्थना. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर माये मोगाची दिश्ट घाल. सर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्लें तूं रातलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें नवें जिवीत धरूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं. सर पवित्र देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन करुया E7. Korat wakani, korat din wasni, Jesu mogaci. Korat wakani, korat din wasni, Jesu mogaci. Korat wakani, korat din wasni, Jesu podveci. Korat wakni, korat din wasni, Jesu podveci.